दिवाळी म्हळ्यार काळखाचेर उजवाडाचें जैत, वायटाचेर जैत जोडुया, मनीसपणाचो धर्म पाळुया। समेस्तांक दिवाळीची उर्बे बरीत परबी भेटयत। हांव दीप्ती काकोडकर, गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। नरकासूर लासून घराघरांचेर चढले आकाश दिवे, उजवाडाची परब दिवाळी सुरू। घराघरांनी फोव आनी फराळांचे जिनस, तुळशी मुखार फुटली काट्टां। सिल्वानगर फोंड्या 8 वर्सां सान पिरायेच्या चलयेक आयिल्ले दुर्दैवी मरण। पुलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामो, फुडलो तपास सुरू। गोंयच्या हिता खातीर विरोधी पक्ष जाले एकजूट। गोंया खातीर एकचार दवरतले तिगोवन। फांतोड्या एका कार्यावळीक विरोधी पक्षांचे फुडारी आयले एकाच माचयेर। वास्को मंगुरील वाठारांत एका फ्लॅटांत जाली चोरी। फ्लॅटांत घुसून चोरट्यांनी फारयले वट्ट 8.5 लाखांचे भांगर। पुलिशेचो तपास सुरू। कुडचडेचे जी सुडा मार्केटात लागलो उजो लागिल्ल्यान सुमार 22 दुकानांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण। उजो पालो बिदळ तशेंच थळाव्यांनी उजो हाडलो नियंत्रणात। उजो लागपाचे कारण जावंक ना स्पश्ट। आणि मडगांव गावठी भाजयो विकपी भाजी विक्रेत्यांक बसतलो जाल्यार ना शेड। संबंधित प्रशासनान दिवची शेड वा कायमची सुवात। भाजी विक्रेत्यांनी केल्या मागणी। आता खबरो विस्तारान। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत दिवाळी निमतान उमेदीचे ल्हार फाकलां। सोमारा फांतोडेर घराघरांनी आकाश दिवे आनी पणट्यो पेटोवन सगळ्यांनी दिवाळीक उर्बे बरीत येवकार दिलो। कारीट म्हळ्यार काट्टां फोडून घराघरांनी दिवाळीचे फोव आनी फराळाचो घोस्त काडलो। पळयात दिवाळीची कांय खिणचित्रां। गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। सिल्वानगर फोंड्या एका भिरांकूळ अपघात घडलो। एका 8 वर्साच्या सान पिरायेच्या चलयेक गाडयेपणांत चिड्डून दुर्दैवी मरण आयलें। उपरांत पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामा केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा।
गाडयो रस्त्यार आसता आनी रस्तो नेरो आसा, झाडां कापलेलीं ना. तर वायट घडल्यान म्हाका दिसता रस्तो बंद आसा हांगा कंपाउंड वॉल अशी रस्त्यार आसल्या कारणान कितें तरी मे बी चलयता तेन्ना चालकाची कितें तरी चूक घडली आसतली. जस्ट आमी हांगा पळोवपा आयले हॉस्पिटलानूय गेल्ले आयडी हॉस्पिटलान बॉडी पोस्टमार्टमाक त्या भुरग्याची ती कडेन उलयल्या तुवें सांगलें जाता तितके बेगीन पोस्टमार्टम करून बॉडी तेंच्या फॅमिली कडेन दिता. तर लोकल भुरगे ते हय हांगाच तो मौलाना म्हण आसा तो हांगा रावतालो आनी ताजी चली ते 8 वर्सांची. आतां कोण चलयतालो बीन ताका कितें डिटेन केला पुलिसांनी, अरेस्ट केला? ना म्हाका अजून खबर ना, पूण तो म्हाका दिसता आपूण जावन गेला थंय आयडी नाशिल्लो तो उपस्थित तसो काय तो गेल्लो ना आनी तेजे आतां कितें सोपस्कार जातले. आमी फोंड्या आसा जे जाग्यार आज सकाळी 11 सुमार सिल्वानगर हांगा एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटान एक बारीक चली जी मुस्लीम समाजा ती हांगा एक्सपायर्ड जाल्ली आसा. हेजी कारण जावपा अशें की ती चली जी आसा ती आपली फ्लॅटांतल्यान सायकल घेवन भायर सरताले, चलोवपा खातीर रस्त्यार येताले आनी ही जी गाडी आसा तो सायडीच्या थंयच एक लागीं फ्लॅटार रावतालो हो जावन साकोडो जावन आसा तो फोंड्या रावतालो. तो आपली घर वचपा खातीर ती गाडी घेवन वयर येतालो तेजे गाडयेक ते आपटले आनी ते पडले आसतना ताका तकलेक मार लागला आनी तेजो अपघाती निधन जाल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी पंचनाम केला आनी अदीक तपास चालू आसा. तेजो जो चलयेचो मृतदेह आसा तो पोस्टमार्टमा खातीर हांगा मडगांव धाडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयच्या लोकांच्या बऱ्या फुडारा खातीर विरोधकांनी एकठांय येवपाची गरज आशिल्ली. पक्षामदले मतभेद विसरून सगळे पक्ष फुडारी एकठांय आयल्यात. ह्यान पयलीं जे घडलें ते घडलें, आतां आमी गोंया खातीर हो एकचार तिगोवन दवरतले अशें विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी उक्तायलें. फातोड्डे श्रीकृष्ण विजयोत्सव कार्यावळीत विरोधी फुडाऱ्यांनी हातान हात घालून एकवट दाखयलो. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्या लोकांक बरी दिवाळी मेळपा लागून नरकासुराचो वध जावप गरजेचो आसा, देखून विरोधकांनी एकठांय येवपाची गरज आशिल्ली अशें विधान गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलें. गोंयच्या फुलकारांक आनी ल्हान धंदेकरप्यांक बाजारात जागो नासता. ह्यान पयलीं आमी एकामेकाचेर खर टिका केला, पूण हो राजकारणाचो एक वांटो आशिल्लो. मात आतां प्रश्न गोंयच्या अस्तित्वाचेर आसा, देखून विरोधी पक्ष सगळे एकठांय जाला अशें विजय ह्या वेळार उलयतालो. दिवाळी गोंयकारांक बरी येवची ह्या वर्साच न्ही, पूण फुडाराक फुडले पिळगेक एक दिवाळी बरी येवची म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. दिवाळी केन्ना जाता? जेन्ना पयले पूर्व संध्येक नरकासुराचो वध जाता. नरकासुराचो वध जावनूच दिवाळी जाता. नरकासुराचे वधाचे शिवाय दिवाळी जावंक शकना. आनी नरकासूर कोण आहा? बाब मनोजान तुमकां सारकें एक्सप्लेन केल्लें आहा, ते पडते हांव रिपीट करना. पूण सारांश असो की गोंयांत गोंयकाराक लेखनात गोंयचे आमचे फुलकार बारीक दुकानदार हे गोंयच्या बाजारांत तांकां वाव ना, तांकां व्हॅल्यू ना. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयांत गोंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयच्या टुरिझम सेक्टरान सगळो जो एन्सिलरी ऑपरेशन आहा ती सगळी भायल्यांनी खाल्ली आहा. गोंयांत गोंयकारांक व्हॅल्यू ना. आनी गोंयांत गोंयकारांक जेन्ना व्हॅल्यू उरना तेन्ना आमची फुडली पिळगी धोक्यान आहा. फुडली पिळगी आनी तांचो फुडार साल्वार करपाक गोंयांत जें कितें करूंक जाय, जे खंयचे नरकासुराचो उजो लावंक जाय तो उजो लावपाकूच जाय. आनी तो कसो लागूंक जाय तो ह्यो स्टेजीचेर कळटा. एल्टरान सांगिल्लें आहा तोच फॉर्म्युला. पर्संटेजीचो फॉर्म्युला ना वचना. पर्संटेज आतां जे भशेन गुंडा राज गोंयांत चल्ला, जे भशेन शेड्यूल्ड ट्रायब म्हळ्यार मूळ गोंयकाराच्या लिडराक खोंटांनी मारतात, तोंडाक शेण सारयतात, म्हळ्यार 10% गोंयचे जनतेचे तोंडाक शेण सारयतात. दिसा ढवळ्या राजधानीत जे भशेन चालू आहा ताचेर कळटा की गोंयांत गोंयकारांक कितें व्हॅल्यू आहा. तो मूळ गोंयकाराक जर गोंयांत व्हॅल्यू ना जाल्यार खंयच्याच गोंयकाराक गोंयांत व्हॅल्यू ना.
आणि हे गोंयकारांक गोवा फर्स्ट म्हणटा ते हाडपा खातीर जे कितें कोणी सॅक्रिफायस करूंक जाय, हांवें म्हज्या वाडदिवसाक सांगलां की हांव कसलोय सॅक्रिफायस करपाक तयार आहा म्हणून. आनी हो सॅक्रिफायस हो मॅग्नेट जावपा खातीर आमी पूर्णपणान आमचो जाता तितलो थोकस लायतले. गोंयच्या हिता खातीर आपापसातले मतभेद विसरून सगळे एकठांय जाल्ले आसा. 33% आड 66% हो जैत मेळोवपाचो सोपो फॉर्म्युला आसा. खंयचोय राजकीय पक्ष सगळ्या मतदारसंघात वेंचणूक लडोवपाक शकना. विधानसभेच्या सभागृहात विरोधी पक्ष म्हूण एकठांय जाता. तशेंच आमी सभागृहा भायर लेगीत एकचार दाखयल्लो आसा. कोणाकूय दिसता आपलो पक्ष पातक करता जाल्यार ताणें तो पक्ष सोडचो, अशें आव्हान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलें. खास करून विरोधी पक्षाच्या सगळ्या पार्टींनी चिंतपाक जाय विनिंग फॉर्म्युला सादें आसा. 34% वर्सेस 66%. आमचे मदें आमी कॉम्प्रोमाइज करपाक जाय, आमी सदांच म्हणटा. आनी कुशालकाय म्हाका दिसता विधानसभेन आमी जेन्ना एक ऑपोजिशन कशें झगडटा, आमचे डिफरन्सीस, आमचो इगो फाटी दवरून गोंय सांबाळपाक आमी जे प्रयत्न करता, तेच प्रयत्न म्हाका दिसता आज विधानसभे भायर एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय. सगळ्या पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेवपाक जाय की आमकां जरी तर आमी डिवायड करपाक लागले जाल्यार हे जे साधारण 33 नारकासूर आहाय, हे 33 नारकासूर गोंय पेटोयन उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतली. आमचे मदें थोडे नारकासूर आहाय, तेंकाय आमी उलो मारताय. वेळ जाल ना. आनीक तुमी चिंतपाक जाय, गोंय जरी तर आमी राखतले, लोकांचो जो बरो एक गोंयभर एक रिस्पॉन्स आसा की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय म्हणून. ही मेसेज म्हाका दिसता जे ह्या दिसांनी पाप करपाक सोदता तेंका ही मेसेज हांव सांगपाक सोदता. पाप जरी तो तुमची पार्टी करपाक सोदता जाल्यार सोडून येया. आमी गोंयकार कशे एक जावपाक जाय. आमचे मदें फूट घालपाचो आनी एक पावट प्रयत्न जालोलो आसा. गोंयचे पॉलिटिकल पार्टीक म्हाका दिसता 40 मतदारसंघान सद्या तरी कॅपॅसिटी ना. पूण आमचे मदें एज आमी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी आमी चिंतला की सगळ्यांक एकठांय व्हरपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वास्को मंगूर हिल वाठारांत एका फ्लॅटात चोरी जावपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोर मुखेल दारांतल्यान फ्लॅटात घुसले खंय. ह्या चोरांनी भांगराची 2 कांकणां, मंगळसूत्र, 2 मुदयो, कानातली तशेंच 2 घडयाळी मेळून वट्ट 8.5 लाखांचो म्हालवस फारायल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात पुलिशेचो तपास सुरू आसा. कुडचडीच्या जी सुडा मार्केटात उजो लागपाची घडणूक घडल्या. उजो लागिल्ल्यान विक्रेत्यांचे सुमार 22 दुकानांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाले. सोमारा फातोडेर ही उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळ तशेंच ह्या वाठारांतल्या थळाव्या तरणाट्यांनी उजो नियंत्रणात हाडपाक मजत केली. उजो कसो लागलो हाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी.
काल 2 सुमार आमी थंयच आशिल्ले नरकासूर पळोवपा येयल्ले आशिल्ले. सडनली फायर ब्रिगेड कोण कंप्लेन केली उजो पेटला म्हणून 2:30 सुमार फायर ब्रिगेड येयली. कितें म्हळ्यार हांगा फुल उजो लागलेलो सामको. ऑलमोस्ट 80% शेडांतले 80% जालेले मेन म्हणल्यार. आनी कितें जालें कांयच खबर ना. कोण म्हणटा शॉर्ट सर्कीट जालें कोण कितें जालें कन्फर्म ना अजून कांयच हें मेळना. पूण 80% हांगा लॉस जाला ऑलमोस्ट. पूण म्हाका उलोवपा सुद्दां येना म्हागे वेपार भरपूर आनी आमी सगळीं फूल लॉस सामकी अशी अंदाज करपा ना. म्हळ्यार आमी दिवाळे खातीर वेपार हाडलेलो पान सुपारी चुनो आमाडे एप्पल सगळें पंचफळां म्हळ्यार आमी आयज आनी फाल्यां तें विकून वचपा आशिल्लें. आनी आमी दिवाळे अशें हेका लागून आनी आमगे फाटल्यान फुडल्यान कोण ना आमकां हेल्प करपाचो. आमी हांगा आतां 25 वर्स जालें हेंच करून हांव पोट भरता. मागे भरपूर फुलां आसलेलीं सगळें सामान आसलेलें आनी गुंतून भितून दवरलेलीं 10,000 फुलां घेतले काल हांवें. सगळें हांवें घर व्हरोंक पडटा म्हणून हांगाच दवरलेलीं सगळें गेलें मागे लुकसाण भरपूर येयली म्हाका. कसो लागलो उजो कितें खबर आसा? ना आमकां कांय खबर ना. आमी घर गेले न्हू 2 सुमार 2:30 आमकां कांय नासलें. आमी आतां सकाळीं येयली न्हू. तुका कितले लॉस जाला? कितल्या हजाराचे लॉस भरपूर जाला? एक्झॅक्ट कारण खबर ना. पूण आज जेन्ना सगळे लोक दिवाळी मनयतात जाल्यार ह्या स्ट्रीट वेंडरांच्या बाबड्यांचेर एक काळ आयला आनी तांचे बाबडे दिवाळे जायत आयला. कारण जे सामान तांणी दिवाळे लागून म्हणा लक्ष्मी पुजनाक लागून 1-2 दीस म्हणून सामान हाडिल्लें ते सामानाचे सगळे गुबोर जावन गेला. कितें जालें उजो लागपाचें कारण कांय खबर ना. तातूंत मनीस हानी जावना हें नशीब म्हणपाचें. आनी आतां जे ताणें सामान जें हाडलां तें आतां ताणें थोडेंशें उरलां तें खंय विकपाचें खंय वचपाचें हो तांचेर प्रश्न पडटा. कारण एक सायडीन दिवाळी आनी एक सायडीन धंदो दोनीय जेन्ना एक बरोबर प्रॉब्लम येता तेन्ना तांचें असो आकांत आयला की बाबा तांणी करपाचें कितें. सो म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां की जाता तितले बेगीन फाल्यांचें जाल्यार फाल्यांच तांकां कितें म्हणटा तें कम्पेन्सेशन सुरवातीक पयलीं दिवचें आनी तांचें जें कितें नुकसाण जालां ती नुकसाण भरपाई तांकां दिवची. लॉस म्हाका दिसता कांय न्ही म्हणल्यार 20-21 जाणांची कितें लॉस जाला म्हणून तलाटीन रिपोर्ट कितें गेला. पूण एक मनशाचें कांय न्ही म्हणल्यार लाखभर तरी नुकसाण आसतालेंच. कारण ती जें सामान हाडटा आज तूं सांगलां तशें दिवाळी आनी लक्ष्मीपुजन 2 दीस आसा. एका दिसा आशिल्लें जाल्यार आनी चड आसता तें सामान. सो 2 दिसांक लागून ताणें पळय सामान हाडिल्लें थोडें फाल्यां हाडपा आसतालें एखादी तें तांचें लॉस जालां पळय लाखभर रुपयाचें एक एकट्यालें कांय न्ही म्हणल्यार आसतालें दिसता म्हाका. पण खंय तरी उजो लागलो आनी म्हाका दिसता त्या उज्यान भरपूर मोठो पेट घेतलो. कारण हांगा काल नरकासूर कॉम्पिटिशनूय आशिल्लें आनी सगळे लोक जागे आशिल्ले. ताका लागून म्हाका दिसता खूब मोठी हानी जावपाची खंय तरी सावरली गेली. नाजाल्यार आख्खी जिसोडा मार्केट काल पेटोवन उठतलें आसलेलें. सो टायमार म्हाका दिसता फायर ब्रिगेडे येवन हेजेर उज्याचेर कंट्रोल हाडपाक यशस्वी जाले ते आनी तेंच्यांनी काम बरें केलें अशें म्हणून लोकल वेंडर आशिल्ले ते बसताले. तांचो जो व्यापार आशिल्लो जो दिवाळेच्या निमित्तान ते वार्षिक ते हांगा घेवन बसता तेंची मोठी हानी जाल्ली आसा आनी प्रत्येकाक खूब नुकसाणय जाल्लें आसा. आनी कारण हे लोक जे आसा बसता हे आमचे स्वता कुडचड्याचे ग्रामस्थ आसा. आमी तांकां सांगलां उलयले आमी तांचे कडेन तांकां जाता तितले आमी मदत करतले आनी तांकां परत तांचो वेपार तेंचो धंदो मुखार परत चालू करपाक लागून आमी जाता ती मदत करपाची आमी तांकां आश्वासनय दिलां आसा. आमकां दोन जावन 48 मिनटांनी कॉल आयले रातचे की ते वेंडर्स मार्केटा उज लागला अशें म्हणून. आमी विथीन नो टायम एक 4-5 मिनटांनी थंय पावले. तेजे पयलीं आमचे नरकासूर बंदोबस्ता आमची दुसरी गाडी आसली बंदोबस्ताक ती गाडी पावली थंय आनी आमी पावले. पयल्या व्हडलो उजो पेटलेलो मागीर आमी एक 20 मिनटांनी सगळें टोटल कवर केलें आनी उजो सामको क्लियर केलो एक्सटिंग्विश केलो. आनी लोकांचें लॉस खूब जाला पूण एक्झॅक्ट एस्टिमेट कितलो तो आमकां कांयच खबर ना अजून. तें आमकां कांय खबर ना कसो उज लागलो कित्याक लागून लागलो तें कांयच खबर ना आमकां. 20 तारखेच्या 2 जावन 48 मिनटांनी आमकां एक कॉल येयलो की जिसोडा मार्केट आसा थंय फायर जाला. त्या जाग्यार थंयच लागीं आमची बंदोबस्ताची गाडी आशिल्ली नरकासूर कॉम्पिटिशना खातीर. इमिडिएटली ती गाडी थंयच्यान टर्नआवट जाली आनी रोखडीच फायर स्टेशना वयली गाडी आमी टर्नआवट केली. सो दोनूय गाडयेन इफेक्टीव टर्नआवट केलो. बरो प्रॉम्प्टली आमच्या भुरग्यांनी काम केलें. ताजे खातीर म्हाका दिसता आमी चडांत चड जी शॉपां आसा ती सेव करपाक पावले. अरावंड 20 शॉपां सुमार त्या फायराक भितर फुल्ली गटेड जाल्लीं आसा. आनीक फायर सर्विसाक एक यश आयिल्लें आसा जें म्हणजे अरावंड 30 शॉपां जीं आसा तेज्या सायडीन दे आर कनेक्टेड आनी ती तेंची प्रॉपर्टी आनी ती शॉपां आमी सगळीं सेव केल्लीं आसा.
मडगांव पुलीस स्टेशना सामकार काणकोण, केप्यां, मोरपिल्ला तशेंच फातर्प्या वाठारांतली बायलां गांवठी भाजी विकपाक बसतात. मात तांकां बसतलो जाल्यार सादी शेड लेगीत ना. वताच्या कडकड्याक तशेंच पावसांत सत्री घेवन ही बायलां आपलो धंदो करतात. देखून संबंधीत प्रशासनान आमकां शेड वा कायमची सुवात दिवची अशी मागणी ह्या भाजी विक्रेत्यांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. फाटली 30 ते 40 वर्सां जाली काणकोण, केप्यां, मोरपिल्ला तशेंच फातर्प्या वाठारांतली गांवची बायलां गांवठी भाजयो विकपाक बसतात. गांवठी कणगां, आमाडे, घोसाळीं, तवशी ह्या सारकिल्ल्यो हेर भाजयो घेवन ती मडगांव पुलीस स्टेशना सामकार विकतात. मात ह्या भाजी विक्रेत्यांक बसतलो जाल्यार बरी सुवात तशेंच शेडीची वेवस्था ना. वताच्या कडकड्याक तशेंच पावसात सत्री घेवन ही बायलां आपलो धंदो करतात. हेच धंद्याचेर ही बायलां आपलो घराबो चलयतात. देखून संबंधीत प्रशासनान तांकां भाजी विकपा खातीर शेड वा कायमची सुवात दिवची अशी मागणी भाजी विक्रेत्यां सयत प्रतिमा कुतिनो हांणी केल्या. आमी आतां बसपाक लागल्यार 40 वर्सां जालीं. मागीर आतां पळय आमी म्हणजे गांवठी म्हणून मोगी, मागीर कणगां, घोसाळीं, तवशीं सगळें तिकट तितलें हाडटा पोटाक बसून मोठे. मागीर तेका लागून आमकां खंय जाल्यार म्हण एक न्हू लुगार तें दिवन आमी बसपाक काबार करूंक जाय आमकां. नाल्यार न्हू जावपाना आमगेले अशें रस्त्यार म्हणटाय. केन्ना म्हळ्यार सकाळीं 7 पावता आमी. 7 ते 2 म्हळ्यार न्हू आमी बसता आनी एक काबार जायना जाल्यार न्हू एक सांजची मेळ उरता. खंयचे येता तुमगे चडशी बायल? आमी गोड्यावाळ, बेनुडे, वासरय, मागीर आनी बाकी पळय सुदोळे, खड्डे, बेनुडे मागीर जायते लोक येता. गांवठी सगळें सामान तुमगे गांवठी? गांवठी तांदूळ सगळें आमी पिकय तितलें हाडटा. आमी आसा सारकें मडगांव न्ही, मडगांव टावन पुलीस स्टेशन आसा पळय, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफिस. आमची मडगांव पुलीस स्टेशना ऑपोजीट आयले न्ही, बस स्टँड आसा. बस स्टँडाचेर न्ही मुखार तुमी पयला आसतलें हांगा सारकें ऑपोजीट पुलीस स्टेशन. हांगा 25-30 बायल्यो पळय सगळ्यो मोरपिल्ला, काणकोण, केपें साकून येता हांगा गड्यावळ सगळ्या कडल्यान येता ती. आनी दे काम. आनी पळय हें जें आसा न्ही चिरको, हेका म्हणटा चिरको, हो तुमकां न्ही हॉर्टिकल्चराचे गाड्याचेर मेळपाना ना मार्केनी मेळपाना. हो चिरको, ही माडी, ह्यो भाजयो, ह्यो पौश्टीक भाजयो, ह्यो कितें कितें विकतात पळय ह्यो हातीन आपल्या विदावट एनी कॅमिकल्स न्ही रोयतात. तितूंत कणगां आसात, तितूंत गांवठी घोसाळी आसा, गांवठी तवशे, गांवठी दुदी आनी मागीर तुजी आंबाडे, हे सगळें जें आसा पळय हें पौश्टीक. हें पौश्टीक इट इज व्हेरी गूड. हितूंत सगळें आमकां मेळटा. ह्या बायलांकूय वायट न्ही कितें जाणा, ह्यो आमच्यो नीज गोंयकार. ह्यो एक्चुअली दे आर कम फ्रॉम द सॉयल. ह्यो डिफरंट समाजाच्यो ह्यो धरतींतल्यान आयल्यो, ह्यो ओरिजिनल आमच्यो नीज गोंयकार बायल्यो. वायट दिसता म्हणल्यार हेंकां कांयच गव्हर्मेंटान आमचो विचार करूना. हेंकां खंय एलोकेट करचें तें कांयच विचार करूना. कारवार आनी बेलगांव साकून भाजी हाडटा, तांकां बरे हॉर्टिकल्चराचे गाडे दितात. सारकें तांकां हॉर्टिकल्चराक गाडी दिल्ले आसा, ते आपले धंदो करतात. पूण हेंची कितें ह्यो बायल्यो ज्यो आसा पळय ह्यो हावजवायफ, हांव म्हणटाय ह्या हावजवायफ काम इंडिपेंडंट लेडीज. 4 ती उठता खंय, 4 उठतात, आपल्या घरा कडेन स्वयंपाक करतात, रांदतात, सगळें करतात आनी मागीर ती 5 म्हणल्यार पावता. आनी ते रातचे 6 देखून हांगा आसतात. ते आपली कितें रांदता पळय सकाळीं उठून तुमी चिंता ती न्हिदता कितले टायमार आसतले, भुरग्यांक वाचता कितले टायमार आसतले, इतलेच ते त्रास घेता. हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन दीस आर द लोकल वेंडर्स, लोकल वेजिटेबल हे आमच्यो भयण्यो त्यो गोंयच्यो, हेंकां खंय तरी म्हाका दिसता प्लेस एलोकेट करपाक जावं जे SPDA करपाक जाता, मार्केटां करपाक जाता, गांधी मार्केटां करपाक जाता. कित्याक आयज पळोवपाक गेले मायग्रंट्स आसा पळय तांची पोटली घेवन चड जाता. पूण आमची नीज गोंयकार कोणाक हक्कान दिवपाक जाय पूण दे आर डिप्रायव्ड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. लक्ष्मीपूजन उत्सवाचे फाटभुंयेर दिवचलच्या बाजारात फळांक भाव आयला. सध्या दिवचलच्या बाजारात व्हडा प्रमाणात फळां उपलब्ध जाल्लीं आसात. लक्ष्मीपूजन उत्सवा वेळार दुकानांत सयत चडशा घरांनी लक्ष्मी देवीची पुजा करतात. लक्ष्मीपूजन म्हणटकीच फळां जायच, देखून फळांक मागणी आसता. फळां खरेदीक नेट येतलो असो विश्वास फळ विक्रेत्यांक आसा. लक्ष्मीपूजनाक दिवचलच्या बाजारात 4 टन फळां खपतात असो विक्रेत्यांनी दावो केला. आणि रेट वाढल्यात काय? आमचे डेलीचे रेट प्रमाणात काय वाढून केळी बी सगळे बरे फ्रेश नॉर्मल रेट.
पण डिमांड असता डिमांड तशी काय नॉर्मल ते पण फळावर बरे फळ आहे किंवा सगळे बरे डाळिंब बिळिंब सगळे मोठे पण फाल्यां लोक येतले न्हू फाल्यां लक्ष्मी पूजन लक्ष्मी पूजा वता सगळे सगळे फ्रेश आहे माल बरे वता लोक पण दिवचलच्या साधारण बाजार पहिले आयले पहिले तोरा सुद्धा आयले पण तोरा घालतात म्हाका एक सांग दिवचलच्या बाजारात कितलो टन येता लक्ष्मी पूजनाक लागून पूजे खातीर ते कल्लो सगळे फ्रेश माल आयले एक गाडी माल आयले बरे पण एक सगळे व्यवस्थित माल आयले बरे 2-3 टन अच्छे असतात ते अशी ते पाहून जाय सगळ्या थोडे लोकांक ते मिळाला तरी आता पाण्याचे एक खातीर मातशे बरे फ्रेश माल आयले आता तुमकां गिरायक केन्नाच्यान जातले फाल्यां पण रेट नॉर्मल हा तेच रेट आसा अशें इतकं म्हारग करून काय म्हणजे डेलीची कितें आसा तेच रेट आसा रेट काय वाडोवं सगळ्यां नॉर्मल रेट गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव फ्रांसीस कोयलो तुमकां सगल्यांक दिवाळीची परबीं दिवंक सोदतां. May God bless all our Goenkars. May you all have a wonderful and a prosperous Diwali. May you have a wonderful year in the coming year. May this Diwali, the light shine on Goa and shine on all our Goan families and our Goan friends and all our Goenkars. Thank you very much. God bless and Dev bare karo. दिवाळी हो उजवाडाचो, उमेदीचो आणि आपुलकीचो सण. ह्याच आपुलकायेन गोंयच्या समेस्त जनतेक आणि वास्को मतदारसंघाच्या नागरिकांक वास्कोचे लाडके आमदार कृष्णा साळकर आणि त्यांची घरकान शमी कृष्णा साळकर हांच्या कडल्यान दिवाळीची उर्बेभरीत परबीं. दिवाळी हो उजवाडाचो, उमेदीचो आणि आपुलकीचो सण. ह्या आपुलकायेन गोंयच्या समेस्त जनतेक आणि मुरगांव मतदारसंघाच्या नागरिकांक मुरगांवचे लाडके आमदार संकल्प आमोणकर आणि त्यांची घरकान श्रद्धा संकल्प आमोणकर हांच्या कडल्यान दिवाळीची उर्बेभरीत परबीं. समेस्त गोंयकारांक दिवाळीची परबीं. श्री विजय सरदेसाय, माजी उपमुख्यमंत्री, गोंय राज्य आमदार, फातोडे मतदारसंघ अध्यक्ष, गोवा फॉरवर्ड पार्टी. दिवाळी हो उजवडाचो, उमेदीचो आणि आपुलकीचो सण. याच आपुलकेन गोंयच्या समेस्त जनतेक आणि कुंकळे मतदारसंघाच्या नागरिकांक आमदार तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचे कडल्यान दिवाळेची उर्बेभरीत परबीं. दिवाळी हो उजवडाचो, उमेदीचो आणि आपुलकीचो सण. ह्याच आपुलकेन गोंयच्या समेस्त जनतेक आणि कुडतरी मतदारसंघाच्या नागरिकांक आमदार तशेंच गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड हांचे कडल्यान दिवाळेची उर्बेभरीत परबीं. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबीं दिता. दिवाळी ही उजवाडाची परब. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेच्यो परबीं. दिवाळी सगळ्या तना मनान आमी उजवाड निर्माण करया, गोंयाक मुखार व्हरया, गोंयाक उजवाडाचे दिकेन व्हरया. आमकां नवें गोंय निर्माण करपाचें आसा, आमकां नवी ज्योत निर्माण करपाची आसा, नवो उजवाड. ह्या उजवाडाचे दिकेन तुमकां व्हरपी नवी दिवाळी आमी मनोवया. आमकां सगळ्यांक नवी दिवाळी मनोवपाची आसा, उजवाडाची नवी परब. सगळे कडेन उजवाड पेटोवपी, काळजा मनात उजवाड पेटोवपी ही दिवाळी. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबीं दिता. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची परबीं. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय